भुरग्यांक येवपाक रातचे येवपाक आमकां त्रास जावपाक लागले. तशी ही बायलां जी आसा खंय बुधवाराक आयताराक किंवा अशी खंय आपल्या सयऱ्यागेर वयताली तेन्ना तांकां सुकतळेच्यान चलोन येवन तांकां चलोन येवचें पडटाली. तेजो चेडो जर खंय कामाक गेल्लो आसत 8 8:30 ताका फोन मारता म्हळ्यार ती 8:30 पासून थंयच बस स्टँडाचेर रावची पडटाली. सो अशें करून आयज प्रश्न उत्पन्न जाला करता करता आयज ती बस जी आसा ती बसूय तेणी विकलेली आसात आनी बसीच्या जाग्यार तेणी आतां दुसरी बस घेतल्या अशें आमी आयकल्लें आसात. पण ती कितपत आमकांय खबर नाच आनी ती केन्ना चलतली. आमच्या लोकांचो हे चारूय गांवच्या लोकांचो डिमांड आसात की बस जर जी आतां चालू करतली ती बस जे रूट जो आसा फोंडा टू मोले जो आसा वाया सुकतळ्या माकडयां काजुमळा दाटफोव आनी पळसकटा हो जर रूट कंटिन्यू बेजान जर चलतलो जाल्यार ती बस चलोवपाची. आनी अदरवायज जर तेणी हांगासरल्यान डायरेक्ट सुकतळेच्यान जर डायरेक्ट बायपासान जर गेलो जाल्यार ही बस आमी आडयतलेच. आमी सगळ्या लेटरां करतलेच, पंचायतीकूय करतलेच. आमी दुसरी सोय जी आसा जी मिनी बस जी आसा आमकां जशी सोय आसा तशी आमी डिमांड करून बस हाडटली. सो तेच्या लागून आमकां एक बस काजुबळा वयल्यान जी भितरल्यान पळसकट्याल्यान वता त्या रुटाक एक मेळची अशी आमची सगळ्या गांवांतल्या लोकांची रिक्वेस्ट आसा. इवन जाणटी सुद्दां कोण बाजाराक बीन वता तांकां सुद्दां एक आमकां साईधाम जी आसता रेगुलर बट तेच्या भायर ती बीन टायमली बस सारकी 3-3 वरांतल्यान आसता. सो मदीं केन्नाय येवपाक जाय वचपाक जाय जाल्यार कांयच सोर्स ना. सो तेच्या लागून आमच्या सगळ्या गांवांतल्या लोकांचो एक रिक्वेस्ट आसा की आमकां एक बस ह्या रुटाक दिवची. तुमकां मेन रोडार देवयता मेन रोडार थिंग देवयता तुमकां जाय चलत चला म्हणटा आमकां शापा सांगता म्हणजे शाळेकडे हांगा पावली तुमी चड शापात उलयल्यार तुमकां व्हरपाचोय ना बस बंद तुमी येवपाचें अशें म्हणून आमकां तो सांगता पयर एक दीस कोण कंडक्टर कंडक्टर गेलो तो पयर सांगले तेणे आमकां तुमी चुप्प चला म्हणून रावलो आमकां हांवें म्हणलें हांव चुप कित्याक तुगे बस व्हरून कोडशी हांव मार म्हणून सांगलें बस व्हरान कोडशी हार मार म्हणल्यार मागीर म्हणल्यार आमी येवपा बंद जाता. भुरग्यां खातीर इस्कॉला कॉलेजी तांकां बी वचपाक त्रास आनी आमच्या सारके जाणटी मनशां येतले जाल्यार सदांच चेडे घरा आसता कामाक गेल्ले मेळना न्ही आमकां चलत येवचें पडटा. पयलीं अशी आशिल्ली तशीच तर बस चलत जाल्यार आमकां बरें न्ही. म्हळ्यार ते बसवालो जो आसा तेणी पयलीं आहले तशीच चलोवपाची. तशीच चलोवपाची. हे आतां आमचे सगळे सौभाग्य जमलेले आसा ते बशीचे प्रॉब्लेम लागून जमलेले आसा. हांव ती 15 वर्सां हांवें बस चलयली लोकांची कांय कटकट नासली. आतां ती ताका हांवें विकली गांवच्या गांवांकूच म्हणून म्हाजे कडेन तेणी काम केल्लें म्हणून हांवें ताकाच दिली ती गाडी. ती गाडी तेणी आतां सारकी चलोवपाक जाय. तो ते आतां तांकां लोकांक जाय तशी चलयना गाडी. जसो रूट आहा तो रुटान चलोवपाक जाय तेणी कायद्यान. RTOचो कायदो तसो आहा RTO साहेबाचो. आनी त्याच बरोबर आमी पंचायतीच्यानूय ताका आमी हें करता प्रेस करता. तुमी ताका सांगा म्हणजे कितें जाता नाल्यार गांवचोच मनीस न्हू कोणाकूय प्रेस करूं शकना पूण घालिना म्हणून बस सारकी चलयना म्हणून तेजे आतां लोक सगळे बेजार आसा. भुरग्यांक सगळे भुरग्यांक त्रास इश्कोलाची भुरगीं खंय कामां वचपा भुरगीं आसा कॉलेजी भुरगीं खंय कामां वचपा भुरगीं आसता तेंचे आवय बापूय घरा कडेन नासता मागीर ती भुरगीं थंयच्यान चलोवची जवळ अप एंड 4 किलोमिटर अप एंड डावन. हांव एक दीस दोतोरागेर वचपा खातीर शुगर चॅक करपा म्हूण गेल्लें एका आबशीर येयल्या आमी 7 जाण आसलीं पण आमकां सुकतळ्या देवयलें आनी आमी मागीर चलत येयल्या. तुमकां थंय सुकतळ्या थंयच्यान कितले डिस्टन्स आहा हांगा? 4 किलोमिटर. 4 किलोमिटर तुमी चलत येयली आनी ते बसवाल्याक खबर ना हेवटेन रूट बी आहा तो तुमचो? रूट आसा पयलीं सांगता हांगा देवयता अशें म्हणून. पयशे कितले काडटा कमी काडटा काय तितलेच काडटा? पयलीं काडटा तशेंच काडटा. तुमकां गांवांत बस येवपाक जाय अशें दिसता? हय येवपाक जाय न्हू आमकां सुकतळ्या वयचें पडलें 4 किलोमिटर परत दंबरावले येवचें पडलें आं एका